क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, ऑक्टोबर म्हयनो रोजार मायेक समर्पण दिल्लो म्हयनो आनी प्रत्येक जावन मिसांवां खातीर विशेष रितीन मागोवंक आमच्या गवळी बापांनी उलो दिल्लो म्हयनो. फाटल्या 4 हप्त्यांनी मिसांव विशयांत, मोरये विशयांत आनी मिसांवांत मोरयेचो पात्र ह्या विशीं आनी मोरयेची विविध बिरुदां आनी आमी कशें मिसांव करयेत ह्या विशीं साबार शिकोवन आमी आयकल्या. तशेंच मिसांवां खातीर आमी तेच भेटयल्यात. आज ऑक्टोबर म्हयन्याचो निमाणो दीस, मोरये मायेक समर्पण दिल्लो हो म्हयनो आखेर करता आसतना मिसांव विशयांत ह्या एका म्हयन्यांत कितें आमी शिकोवन आयकल्ली ती संपणेच्या अंताक आमी पावूंक आसा. ह्या विशीं आज आमी नियाळूंक विशय जावन आसा मोरी आमच्या मिसांव वावराक एक विशेष प्रेरण. हो नियाळ आमी करूंक घेवच्या पयलें देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. सांत मार्का प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अशें लोकांच्या जम्या लागीं आनीक तो उलोवन आसतना ताची आवय ताची भाव थंयसर येवन पावली आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हणून भायर रावली. तोबळ कोण एकल्यान ताका वचून सांगलें, आळे तुजी आवय तुजे भाव भायर रावल्यात, तांकां तुजे लागीं उलोवंक जाय खंय. पूण जेजून आपणाक खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, तीच म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें. वाकाणीक तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, ऑक्टोबर म्हयन्यांत प्रत्येक जावन मिसांव विशयांत आमी शिकोवन आयकली म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. पूण मिसांव म्हणलो शब्द आमी साबार फावटी आयकला आनी हो शब्द आमी साबार फावटी वापरला. मिसांव म्हळ्यार कितें? मोरयेचें मिसांव कितें जावन आसलें? मोरये मुखांतर देवा बापाचें मिसांव ह्या संवसारी कशें प्राप्त जालें? कशें पयस बेद मिसांव आयलें? आमी तें मिसांव कशें जारी करी जाय आनी आमची कुटुंबां कशीं जाय जाय ह्या विशीं थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. मिशन ह्या मिसांव म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा एक विंगड केल्लें काम, अ सेट एसायड वर्क. प्रत्येक काम ताका आमी मिसांव म्हणटा. तें मिसांव धार्मीक शेतान जावंक पुरो, तें मिसांव जावं दी इतर शेतांनी जावंक पुरो. एक प्रत्येक काम ह्या प्रत्येक मिसांव म्हणून शब्द आमी वापरता. देवा बापाचें मिसांव कसलें? देवा बापाचें मिसांव जावन आसलें सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगट करचें, ताचो मोग संवसाराक दिवचो, ताची काकलूत, ताची दया, ताचें बोगसाणें संवसारांतल्या हरएकल्याकी हरएका जिवीकी मेळचें बरें करचें. एकाच शब्दान सांगचें जाल्यार देवा बापाचो मोग संवसाराक कळीत करचें जावन आसलें देवा बापाचें मिसांव. हें देवा बापाचें मिसांव संवसाराक कळीत करचे खातीर ताणें एक योजन घालें. प्लॅन म्हणटा आमी, एक योजन घालें आनी तें योजन जारी करचे खातीर ताणें मोरयेक विंचलें. देवा बापाचें मिसांव मोरयेच्या द्वारी जेजू क्रिस्त ह्या संवसार येवचे मुखांतर तें प्राप्त जायचें म्हणून देवा बापाचें योजन जावन आसलें. मोरयेक बडव्यान इजबी हाडिल्ल्या वेळार या बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार मोरयेक देवा बापाचें मिसांव कितें म्हणून समजलें.
सारकें समजनातल्या वेळार बोडव्यान तिका विवरिताना मोरयेन म्हळें, आपले सोम्याची साकर्न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून देव बापाचें मिसांव आपणाचें मिसांव म्हण करून घेतलें आनी आपणाच्या कुस्वांत देवा बापाच्या त्या एकल्याच पुताक सोम्या जेजू क्रिस्ताक जल्म दिलो आनी हें मिसांव जारी करता म्हणली खात्री मोरयेन आपणाचेर घेतली आनी बोडव्याक सांगलें, आपले सोम्याची साकर्न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. मोरयेन आपल्या कुस्वांत जेजूक सडवंदराक जल्म दिल्ले तावन निमाणे जेजूचे कश्ट दूख मरण पुनर्जीवनपण आनी निमाणे पोबिसाबाची पयलो सांदो मोरी जाता पर्यंत मोरयेन आपलें मिसांव मुंदरून व्हेलें आनी अशें ती आमकां मिसांवाक एक प्रेरण जाली आनी मिशनरीची राणी जाली, मिसांवाची राणी जाली. तर मोरयेन आपणाक दिल्लें मिसांव कशें कार्यगत केलें हें पळयलें जाल्यार मोरी आपणाक दिल्लें मिसांव कितल्या जबाबदारेन कार्यगत करता म्हळ्यार आमकां समजता. थोडी अंत आमी पळोवया. मोरयेक बोडव्यान बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार पवित्रतेच्या सक्तीन तिच्या कुस्वांत सडवंदार देवाचो एकलोच पूत जल्मता म्हणून सांगतना मोरयेक आकांत भोगलें. मोरयेक बेन दिसलें, कित्याक सामान्य रितीन समाजींत जियेतना असल्या कितेंच आस्पद थंय नासलें. झुजय बी येलो पूण सपनांत झुजेक देवान धैर्य दिलें आनी मोरी आपणाच्या कुस्वांत एक अहंकार आसतनाच पवित्रतेच्या सक्तीन जेजूक जल्म दिता म्हणटना मोरयेच्या मिसांवाची जबाबदारी कितली आसा म्हण तिका समजता. ती बापाच्या कुशेक काल्तिमान घालता, आपणाच्या कुस्वांत जेजू बाळकाक जल्म दिता, तो जावं पता सडवंदार. हे मोरयेचे मिसांवाची सुरवात. तितलेंच मात्र न्ही, ती गर्भेस्त आसतना तिका एक बऱ्या रितीन भुरग्याक जल्म दिवंक जागो सयत मेळ्ळो ना. गोरवांच्या गोट्यांत त्या गोरवां मदें त्या गोरवांच्या गोट्यांत तिणें सडवंदराक जल्म दिवचें पडलें. खंयच्या वय एका गोट्यान जल्म दिवंक तयार आसा, प्रस्तूत जावंक तयार आसा. मोरयेन आपणाच्या मिसांवाचो भाग म्हणून घेतलें. मुखार ती येता आसतना तो भुरगो जेजू 12 वर्सांचो आसतना तेंपलान सुकोवन गेल्ल्या वेळार मोरी सोदता, जुजे सोदता, सगळीं सोदतात, आकांत खंय आसा आमचो पूत, खंय गेलो आमचो पूत म्हणून सोदतना मोरयेक भरगले ते आटाविटे. त्या आटाविट्यांनी त्या कंतीन वचून जेजू लागीं विचारतना जेजू म्हणटा, हांवें कितें म्हज्या बापाच्या घरा आसो नजो गे. मोरयेक कठीण दूख भोगता, ती दूख ती जागवण दवरता. मोरयेचें मिसांव तितलें सुलभाचें न्हय आसलें. त्याच जेजू बाळकाक शिम्या प्रवादी लागीं तेंपलांत भेटोवंक येता आसतना शिम्या प्रवादी मोरयेक म्हणटा, ओ बाळोक सबाराक उंच बारूंक आनी सबाराक सकला करूंक कारण जातलो म्हणटना मोरयेक कांयच समजना कितें करता, ह्या मिसांवांत कितें विशेश आसा. जाल्यार ही मोरी तें आपणाचें मिसांव स्विकार करता. मुखार ती वेता आसतना जेजू वाडटा. 30 वर्सांची जेजूची जिणी मोरये सांगता कुटुंबांत कसतना कुटुंबाची जबाबदारी, कुटुंबाचे कस्तूक सगळी मोरी जुजे आनी जेजू सांगता ती सोंसतात आनी मिसांव वावराक मोरयेचे पात्र थंयसर आमकां दिसून येता. तोच जेजू मुखार वाडून येता आसतना त्याच कुर्साच्या मुळी सर्त जेजूचे आकलास, दूख, कंत, बेजाराई, ते जर्मदाचे मार, ती रगत, ती कुर्सार उमकळचे निमाणे त्याच कुर्सार तावन आपणाच्या आवय मुखारस मोरये मुखारस जेजून मरचें पळयचें. बोशा मोरयेक दुगलें तें दूख, कंत, बेजाराय उसारूंक साध्य ना. कुर्सा म्हळी ती मावन उबें रावता आनी आपणाक दिल्लें मिसांव हांव जारी करता म्हण एका भोगता. निमाणे तिच निर्जीव कूड मोरयेच्या हातीन दिता आसतना मोरयेक त्या मिसांवांत कितली कंत आसा, दूख आसा, कितलें थंयसर पंतावण आसा म्हणलें मोरयेक समजता. पूण मोरी मिसांवांतान पाटी वचना. ते मिसांव स्विकार करता आनी उपरांतलो भाग मोरयेच्या जिवितांत येताना आमकां पळोवंक मेळटा. मोरयेन तिचें मिसांव बऱ्या रितीन जारी केल्लें आमकां पळयतना तिका दुसऱ्या भागांत कितें मेळटा. तोच पुनर्जीवन जाल्लो तिचो पूत पेंतेकोस्ताच्या दिसा
पवित्रत्म थंयसर देंवताना मोरी थंयसर हजर आसा आनी पवित्रत्म तिचेर देंवता आपोस्तलांचेर देंवता तिच्या हाजरे मुखार पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र सभा थंयसर जल्मता आनी मोरीक जावं पावता पवित्र सभेचो पयलो सांदो. तितलेंच मात्र न्ही, तिने हातीन घेतलें मिसांव जारी केलां म्हणल्यार संकेत जावन देव मोरयेक कुडी आत्म्या समेत सर्गाक उखल व्हरता. पळया मोरयेचें मिसांव अंतांनी सुख दूख कंत बेजाराय हरएका मदें मोरी आपलें मिसांव जारी करता. त्या देखून मोरी आज आमकां मिशनरींक एक प्रेरण जाता. ती मिशनरीची राणी जाता, पवित्र सभेची राणी जाता, आमच्या कुटुंबाची राणी जाता. आनी अशें मिसांव आमी कशें करयत म्हणलें मोरी आमकां शिकयता. मोरयेंतान जल्मल्लो समी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी बापाचें मिसांव जारी करता. तो म्हणटा सर्गींचें राज लागीं पावला. बोरी पातकीजीनी सांडा, बोरीजीनी चियेया म्हणून त्याच देवा बापाचें मिसांव जेजू ह्या संवसारी आपल्या उतरांनी, आपल्या करण्यांनी, आपल्या अजापांनी आनी निमाणें कुर्साचें मरोवन पुनर्जीवन जावन पवित्रत्म्याक धाडन पवित्र सभा थंयसर उपजशें करता. आनी अशें जेजू आपलें मिसांव थंयसर संपूर्ण मापान बापाचें मिसांव जारी करता. तेंच मिसांव जेजू आपोस्तलां मुखांतर पवित्र सभेक दिता आनी पवित्र सभेन तांचे भितर आसल्या हरएका सांद्यान त्याच बापाचें मिसांव, तेच मोरयेन दिल्लें केल्लें तें मिसांव, तेच जेजून दिल्लें तें मिसांव, तेच आपोस्तलांक दिल्लें तें मिसांव हांवें आनी तुवें तें जारी करूंक आसा. तर पवित्र सभेंत आमी मिसांव जारी करचें जाल्यार कितें गरजेचें? थोडी संगती गरजेच्यो आसात. आमी मिसांव म्हणटा जारी करचें म्हणटा पूण गरजेचें आमकां समजणी आसना. तातूंत कितें गरजेच्यो संगती? पयली संगत ही, बापाचें मिसांव आमी जारी करचें जाल्यार पयली संगत आमकां गरजेची जावन आसा देवाचो पवित्र आत्मो, द होली स्पिरीट ऑफ गॉड. देवाचो पवित्र आत्मो आमचेर आयिल्ल्या वेळार, आमच्या सक्रामेंतान आमकां मेळिल्ल्या वेळार तो देवाचो पवित्र आत्मो आमकां पवित्र सभेंत आमचें मिसांव जारी करच्या कुमो करता. हाचे विशीं आमी शिकोवन ह्या म्हयन्यांत आमी आयकल्या. देवाचो पवित्र आत्मो कितें करता? देवाचो पवित्र आत्मो आमकां करे मिशनरी करता. देवाचो पवित्र आत्मो पवित्र सभेंत आसा. पवित्र सभेंत आमकां पवित्र करता सक्रामेंता मुखांतर आनी प्रत्येक जावन क्रिस्माच्या सक्रामेंता मुखांतर म्हाका आनी तुका त्याच पवित्र आत्म्यान मागलां आनी म्हाका आनी तुका त्याच पवित्र आत्म्यान जेजूचे झुजारी केल्यात. आमचो भावार्थ धैर्यान परगटूंक, मिशनरी जावंक तोच पवित्र आत्म्यान आमचेर मोर मारल्या. त्या देखून देवाचो पवित्र आत्मो आमकां मिशनरी जावंक एक विशेष प्रेरण देखून जेजून आपले मिसांव सुरू करतना म्हणलें देवाचो पवित्र आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिषेक केला, ताणें म्हाका धाडला म्हणून जेजून आपलें मिसांव सुरू केल्लें. त्या देखून देवाचो पवित्र आत्मो आमचें मिसांव जारी करूंक आमकां कुमो करता. दुसऱ्यान देवाचें उतर. देवाचें उतर जावन आसा मिशनरी वावराक मूळ केंद्र. सगळ्या सर्वसांवाची चरित्रां ह्या पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा आनी हें पवित्र पुस्तक जावन आसा मिशनरी वावराचें केंद्र. आनी ह्या मिशनरी वावराचें केंद्र जावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाई आमकां खरें मिशनरी जावंक कुमो करता. तर पवित्र पुस्तक म्हाका कितलें कळीत आसा. सभारगड्या हांवें गेल्ले आयकल्लें आसा. कितले बूक आसात म्हणून सांगल्यार आमकां कळीत नात. पवित्र पुस्तकांत कितले बूक आसात. पोरण्या सलान कितले आसात, नव्या सलान कितले आसात. पवित्र पुस्तक जाणवाई ना. आमी जेंच्या पवित्र पुस्तक जाणवाय केवळ याजकांक, धर्मिकांक आनी ब्रदर्सांक उरल्या मात्र जाय म्हणून आमी चिंतचें आसा. ना, पवित्र पुस्तकाची खरी जाणवाय नासतना म्हाका आनी तुका मिशनरी जावंक साध्य ना. आनी तिसऱ्यान जेजूची वळख. जेजूची वळख म्हाका ना जाल्यार हांवें हेरांक जेजूची वळख कशी दिवची? जेजूची खरी वळख म्हाका आसूंक जाय. जेजू म्हळ्यार कोण? तो म्हजो सोडवणदार, म्हाका राखता, सांबाळटा. जेजून म्हाका कितें केलां हें सगळी जेजूची वळख म्हाका आसल्या वेळार त्याच जेजूक म्हाका हेरांक दिवंक साद जाता. तर जेजूची वळख नासतना हांवें हेरांक जेजूची वळख दिवंक जायना. देखून म्हाका पयल्या सुवातेर म्हजो जेजू कोण म्हणलें वळख आसूंक जाय. देवाचो अणभव, एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड. देवाचो अणभव जिविताच्या विविध अंतांनी येता. देवाचो अणभव नासतना त्या देवाक आमी हेरांक दिवंक जायना. देवाचो अणभव आमकां मेळचे जाल्यार मागणें आनी ध्यान हाचे मुखार देवाचो अणभव म्हाका मेळटा. आनी म्हाका मेळिल्लो देवाचो अणभव पेला लागीं वांटून घेत आसतना
हांव एक मिशनरी जाता देखून देवाचो अणभव म्हाका आसूंक जाय. पांचव्यान मागणें ध्यान समुदाय मागणें जावं दी वैयक्तीक मागणें जावं दी तें म्हाका कोरो मिशनरी करूंक मोग करता. मागणें म्हज्या जिवीत नासल्या वेळार म्हाका कोरो मिशनरी जावंक साध्य आसा. सव्यान एवकरिस्त आनी एवकरिस्ताचें बळ. एवकरिस्त आमच्या क्रिस्ती जिविताचें शिखर आनी केंद्र. एवकरिस्ताचें बळ म्हज्या जिवितांत आसल्यार म्हाका मिशनरी जावंक पवित्र सभेंत म्हजें मिसांव करूंक म्हाका कितेंच हरकत येना. त्या देखून एवकरिस्त म्हज्या जिविताचें केंद्र आनी शिखर करून हांवें घेवची गरज आसा. आनी निमाणें म्हजें क्रिस्ती जिवीत भोव गरजेचें. म्हजें क्रिस्ती जिवीत जावं दी वाड्यांत जावं दी कुटुंबांत जावं दी फिरगजेंत जावं दी सगळ्या देशींत हें क्रिस्ती जिवीत आसा. क्रिस्ती मौल्यांनी भरलेलें जिवीत क्रिस्ताचें साक्षी जाल्लें जिवीत म्हाका पवित्र सभेंत खरें मिशनरी जावंक कुमोग करता. तर पवित्र सभेंत मिशनरी जावंक आमी मुखार येता आसतना आमकां कितें प्रेरण गरज आसा. मोरयेचें जिवीत, मोरयेची ससाई, मोरयेची मजत म्हाका आनी तुका पवित्र सभेंत खरें मिशनरी जावंक आमकां कुमोग करता. हें आमी मतीन दवरचें. तर मोरी आमकां मिशनरी जावंक कशी कुमोग करता. एक वाट हांव तुमकां सांगता. ती वाट जावन आसा तेर्साची वाट. आमच्या मलगड्याक विचारलें जाल्यार मलगड्यांनी जर तर इगज नासतना थंयसर दाड पडल्या वेळार प्रत्येक जाण टिप्पूच्या त्या आडळतेच्या वेळार थंयसर बंदडीन गेल्ल्या वेळार मलगड्यांच्या हातांत आसलें एक हातेर जावन आसा तें कोंत. आनी ह्या कोंता मुखांतर तांचो भावार्थ जिवाळ दवरलो. त्या कोंता मुखांतर तांचो भावार्थ तांणी सांबाळलो आनी तोच भावार्थ म्हाका आनी तुका आमच्या पुर्वज जावन आयला. तर एक मिसांव जारी करता आसतना मोरये मायेची ससाई ती कोंताच्या भक्तीपणा मुखांतर रोजार मायेच्या तेर्सा मुखांतर जेजूचे मिस्तेरेमनी आळतना आमकां खरें मिशनरी जावंक प्रेरण मेळटा. सभाजान म्हजे लागीं विचारलें आसा तेर्सान कालें आसा बाजार विशेश सांगलें तें सांगचें. देखून एक पालावणे एकलो व्यक्ती एक दीस म्हजे लागीं म्हणटा बादा आमी तेर्स म्हणटा बाजार घरा बरें कर म्हणटाना तो म्हणलो तांची तेर्साची रीत इतलीच 3 मिनटांनी 4 मिनटांनी तेर्स मुगदलो. सतमंत जाल्या पंतुकीचे 5 मिस्तेर सांगाता सांगलें. एक आमचे ओपा 3 आमान बऱ्यो भेटल्यो या सुकल्यार 10 आमान बऱ्यो मोगाळ पुत्रा सोमे तेर्स जालो. आमी बुधवन जावन आयल्या. तशें जाल्यार चड रोजारीचे 20 मिस्तेर सांगाता घालून तेर्स म्हणचे दीस चड पयस आसचे नात. तर तेर्स सांग कितें विशेश आसा. तेर्स जावन आसा एक बोळादीक हातेर म्हण हांवें तुमकां सांगलें. तेर्सा वरवीं कुटुंबांत देवा सावन सडटा. हांव खाली वाक्य मात सांगता हें आमकां कळीत आसा. कितलेशा कुटुंबांनी तेर्सा वरवीं कुटुंबांत देवा सावन सडलां. कितलेशा कुटुंबांनी तेर्सा वरवीं कुटुंबांतले फुटोवन गेल्ले संबंद परतून घट जाल्यात. कुटुंबाचे संबंद घट जाल्यात. तेर्सा वरवीं कितलेशा कुटुंबांनी एकवट सडला. तेर्सा वरवीं कितलेशा कुटुंबांनी वायट सक्त्यांचेर सैतानाच्या सक्तीचेर जैत व्हरूंक साद जाला. म्हाका म्हज्या आबान आनी व्हडले मांय सांगलें उडास आसा. राती तूं एकलोच चलोन येताना सगळो काळोख पडल्यार काळोख भियार आसल्यार कोंतातान गाणगे तेच म्हणूंक सुरू कर. खंयच्याय सैतानाक जावं दी खंयच्याय वायट पदवेक जावं दी तुका आपणूंक जावचें ना. म्हळ्यार तेर्सा मुखांतर चड वायट सक्त्यांचेर सैतानाच्या पदव्यांचेर जैत व्हरूंक साध्य आसा. कित्याक मोरी आमकां प्रेरण दिता. मोरी आमच्या सांगात आसा. तिची ससाय आमकां आसता. तेर्सा मुखांतर सबार झुजां रावल्यांत. तेर्सा मुखांतर आमच्या मलगड्यांनी आपलो भावार्थ सांबाळला. तेर्सा वरवीं पिडा शिरा गूण जाल्या. वसा तुमी लूद शहराक वसा खंयसर बातिमा शहराक हजारो लाखांनी लोक थंयसर येता. मोरये माये मुखार सरपडोवन मागणी करता तेस करता. ताचो प्रभाव जावन तांची पिडा शिडा तांची दूख कंत बेजाराय उणी जाता न पयस जाता. तेर्सा वरवीं मतीक समाधान मेळटा. कितलेशा लोकांक सांगलें आसा हांवें रेत्रे गेल्यार सांगलें आसा. तेर्सा वरवीं मतीक समाधान मेळटा. तेर्सा वरवीं कुटुंबांतले समस्या परिहार जातात. कितले गट समस्या जावं दी आमाल पिवणें जावं दी ड्रग्स अशे सबार समस्या कुटुंबांत आसल्या वेळार मोरये मायेचो तेर्स केल्ल्या वेळार ह्या तेर्साच्या प्रभावान कितलेशा कुटुंबांनी समस्या परिहार जाल्ले दृश्टांत आसात. निराश जाल्ल्या जिविताक जिवितच नाका आनी मी संपयता म्हण चिंतल्ल्या मनशांनी तेर्स सुरू गेल्ल्या वेळार तांच्या जिविताक बोरवसो मेळिल्लो. तांच्या जिवितांत तांणी मुखार वचून जैत आपणाली सबार घडितां आसात. त्या देखून निराश जाल्ल्यांक तेर्स एक धैर्य दिता. अवघडांत सांपडल्ल्यांक
देव राखता तेर्सा मुखांतर म्हाका कळीत आसा सबारपटी आमी पयना घेत आसतना मोरयेमायचे कंतार आमी गायता सर विज्ञानांतले राख म्हूण आमी म्हणटा तेच म्हणटा एका पराणे व्यक्तीच्या जिबितांत ताणें सांगिल्लें घडीत म्हाका कळीत आसा तो एक्सिडेंट जावन तो आनी कितें व्हडल्या गुंडयेक पडोवन तांचे सगळे संतानच नासवची परिस्थिती जाल्यार तेच म्हणून आसले भितर कारा भितर त्या तेर्साच्या प्रभावान गाडी एका एज्जाक वचून रावली सकला पडल्यार ती कोणी नांत मोरयेमायची ससाय तेर्सा वरवीं मोरये आमकां अवघडांतलें राखता सांडून गेल्ले व्यक्ती कितले जण पाटी मेळिल्ले आसात कितले व्यक्ती सांडून गेल्ले कुटुंबांतल्यान पयस गेल्ले तेच केल्ल्या मुखांतर पाटी कुटुंबाक मेळिल्ले आसात तेच केल्ले वरवीं खरी विसवण करूंक साध्य जाल्या जिविताची विसवण करूंक साध्य जाल्या तेच जाल्ले वरी म्हणजे आमच्या देशीन जावन दिसा बारकडेन पळयलां ह्या जाकांनी तेच सुरू केल्ल्या वेळार कितलीं फिरगजेची योजना कलेगी समस्या आसली योजना फिरगज बांदप जावन दी हॉलाचें बांदप जावन दी तेच केल्ल्या वेळार लोकांक सकट सांगता वेळार ते योजना पंथाक पावला अशें लिस्ट व्हडली आसा जर तर मिसावांत आमी मुखार वचत जाय पयसब्याचे मिसाव आमी जारी करचे जाल्यार मोरये मायेचें देवासांव भक्तीपण तेर्स आमकां आदार दिता त्या देखून मोरी आमच्या मिसांव वावराक एक प्रेरणा तरी मिसांव वावर खंयतरी आमी सुरू करचो निमाण्यान जो मिसांव सुरू करचो आमच्या कुटुंबांत हांव आमचें कुटुंब जावंक जाय मिशनरी कुटुंब आमचें कुटुंब जावंक जाय मिशनरी कुटुंब कित्याक पवित्र सभेचे सांदे आमी अरियेकलोय जियोवचें त्या कुटुंबांत आनी कुटुंबाचो सांदो मिशनरी जाल्ल्या वेळार सगळें कुटुंब मिशनरी जाता मिशनरी स्पिरीट थंयसर येता भावार्थ थंयसर जिवाळ जाता आनी कुटुंबाचे सगळे सांदे मिशनरी जातात आनी तवळ कुटुंब मिशनरी जाता कुटुंब मिशनरी जातना वाडो मिशनरी जाता वाडो मिशनरी जाता सगळी पिरगज मिसांवाच्या स्पिरिटान भरता पिरगज मिसांवाच्या स्पिरिटान भरतना देश मिसांवाच्या स्पिरिटान भरता आनी सगळी पवित्र सभा मिसांवाच्या स्पिरिटान भरता अशें पवित्र सभा जावं पावता सैमान मिशनरी देखून कुटुंबाच्या वडिलांनी कुटुंबांत आसलेल्या वडिलांक आमकां जबाबदारी आसा आमच्या भुरग्यां बाळांक कुटुंबांतल्या सांद्यांक मिशनरी स्पिरिटान भरची जबाबदारी आमची जावन आसा तर हांवें आनी तुवें मिशनरी स्पिरिटान आमच्या कुटुंबाक कशें मुखार सरचें या अभिवृद्धी करचे विशयान म्हणटना फॅमिली FAMILY फॅमिली म्हणल्यार त्या उतरांत सगळी शिकवण आमी दिल्ली ती आटापून आमी आमचे मिसांव कुटुंबांत कशें जारी करचें म्हणून हांव तुमकां सांगूंक अशें येता पयलें F स्टँड्स फॉर मेच्युअर्ड फेथ मेच्युअर्ड खंयच्या कुटुंबांत भावार्थ परिपिकायेक पावला ह्या भावार्थांत तिरासन आसा तसलें कुटुंब खंडीत जावन मिशनरी जाता आनी मिशनरी वावरांत मेतेर जाता आनी तांचे कुटुंबांत उरल्या कुटुंबांक आदर्श मेळटा आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ परिपिकायेक पावलागी ह्या आमची कुटुंबां भावार्थांत दंडळल्यांत म्हण आमी विस्तारान पळोवचें पडटा आमची सुवरणी आमी पळोवचें पडटा A स्टँड्स फॉर अटॅचमेंट टू गॉड देवाक चिटकोवन रावचें आमी सदांच चिटकोवन रावचें आमच्या मोबायलाक आमच्या आस्पत्काक आमच्या पयशे भांगराक आमच्या संबंधांक आमी चिटकोवन रावचें पूण कुटुंबांत केदळ आमी देवाक चिटकोवन रावता कुटुंबांत केदळ आमी देवाक अटॅच जावन रावता तवळ आमचें कुटुंब मिशनरी जाता त्या देखून A स्टँड्स फॉर अटॅचमेंट टू गॉड M स्टँड्स फॉर मिशनरी स्पिरीट म्हज्या कुटुंबांत मिसांवाचो स्पिरीट कितलो आसा म्हज्या भुरग्यां बाळांक एक वडील जावन कितलो हांवें मिसांवाचो स्पिरीट घाला मिसांव आयतारा दान दिवचें जावं दी मिसांव खातीर मागचें जावं दी मिसांव खातीर कुंभ करचें जावं दी कितलें हांवें म्हज्या कुटुंबांत मिसांवाचो स्पिरीट म्हज्या भुरग्यां बाळांत हांवें घाल्ल्या वेळार मात्र म्हजें कुटुंब मिशनरी जावंक साध्य आसा M स्टँड्स फॉर मिशनरी स्पिरीट I स्टँड्स फॉर इंटग्रेटेड लायफ भावार्थ म्हळ्यार केवळ मागणें देवासाव मात्र न्ही भावार्थ म्हळ्यार आमच्या भावार्थाच्यो करण्यो आसात आमचें जिवीत सामाजीक जिवीत जावं दी लौकीक जिवीत जावं दी धार्मीक जिवीत जावं दी बिझनेस जिवीत जावं दी सगळें जिवीत इंटग्रेटेड आसल्या वेळार मात्र हांवें एक मिशनरी जावंक साध्य आसा I स्टँड्स फॉर इंटग्रेटेड लायफ L स्टँड्स फॉर लविंग फॅमिली बॉन्ड खंयच्या कुटुंबांत मोगाचो बांद ना खंयच्या कुटुंबांत मोग ना ताच्या बदलाक मोग म्हणलो शब्द मोबायलांतल्यान स्टार्ट जाता मोबायलाचेर मोग आसा मोबायलाचे संबंध वर्च्युअल संबंध नीज फेस टू फेस संबंध नांत केवल तसले संबंध आसा जाल्यार आमच्या कुटुंबांत फूट येता आमचे कुटुंब मिशनरी जावंक साध्य ना L स्टँड्स फॉर लविंग
family bond. आणि Y stands for निमाणे. You are the church. आम्ही म्हणचे इगर्ज काय आसा? इगर्ज म्हळ्यार बिल्डिंग न्ही. इगर्ज म्हळ्यार पॅरिशाचें व्हडलें एक स्ट्रक्चर न्ही. पवित्र सभा या इगर्ज म्हळ्यार हांव आनी तुमी एकलो पवित्र सभेचो सांदो जावन आसा इगर्ज माता. तूं जावन आसा इगर्ज माता. यू आर द चर्च. त्या देखून यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड. तूं जावन आसा इगर्ज माता. त्या देखून हांव म्हजी इगर्ज माता म्हूण समजून घेतल्या वेळार इगर्ज मातेचें पवित्र सभेचें मिसांव करूंक म्हाका साथ जाता. तर मोगाचेनो आज हो नियाळ सोंपोवच्या पयलें हांवें तुमकां सांगिल्लें मिसांव म्हळ्यार कितें, देवा बाबाचें मिसांव कशें, मोरयेन कशें मिसांव जारी केलें, जेजून कशें मिसांव जारी केलें आनी जेजू मुखार पवित्र सभेक कशें मिसांव आयलें. पवित्र सभेन मिसांव जारी करचें जाल्यार आमकां कितें गरजेचें, मोरयेची ससाय कशी आमकां गरज, तेर्साची सकत कसली, आमचें कुटुंब कशें मिशनरी जावयेत आनी आमच्या कुटुंबांत कितें आसा जें फॅमिली तें हांवें तुमकां सांगलें. फेथ मेच्युर्ड. ए स्टँड्स फॉर अटॅचमेंट टू गॉड. M stands for missionary spirit. I stands for integrated life. L stands for loving family bond. And Y stands for you are the church. या आमी पडलें जाल्यार खंडीत जावन आमी मिशनरी जावंक साध्य आसा. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. मौनपणी आमच्या कुटुंबा जिविताचेर नदर आमी घालया. आमच्या कुटुंबा जिवीत मिशनरी स्पिरितान बरयलें जावं दी म्हूण मागया. तस मोरये मायेच्या मजतीन आमची कुटुंबां मिशनरी कुटुंबां जावन बदलूंक तोच पवित्रत्व आमच्या कुटुंबांनी येवन आमच्या काळजांनी रास करूं आनी आमी सक्कड पवित्र सभेचे सांदे त्याच पवित्र सभेचें मिसांव जारी करच्याक तोच आमकां प्रेरण दिवं. आमेन. भगवंत कुर्साचे करवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या आनी दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नवे. आमेन. सुमीच्या बुडव्यान बरी बरी बरटली आनी ते पवित्र आत्म्यावर गर्भे जाले. मान बरी कृपेन बरडे सुमी तुझे सांगता श्रेया भितर तूं सदैवान सदैव पाल तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आपले सुमयांची साकर तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हजे मान बरी कृपेन बरडे सुमी तुझे सांगता श्रेया भितर तूं सदैव पाल तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमच्या मध्ये जेला. मान बरी कृपेन बरडे सुमी तुझे सांगता श्रेया भितर तूं सदैव पाल तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. देवंती देवाची माया बसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावस आमच्या खातीर माग्या. ये सम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाल्या ताच्या कश्टा आनी गोश्टा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी मोन आमी मागता त्यास क्रिस्त आमच्या सम्या मरिपात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सगळींच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. म्हज्या देवा म्हज्या सेवा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्घा दिता अंतस्करी देवाक नमस्कार करता. वोट तुजो उपकार म्हणटा कित्याक सेवा तुवें म्हाका रचलय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलय म्हूण आज बऱ्या सांबाळय म्हूण जसो बरो दीस दिलोय तशी बरी रात दी सेवा. म्हजो आत्मो म्हजे कोड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्काच्या बारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या मरणाच्या पुण्या पासून बक्षे म्हजे समेस पत्का म्हज्या पत्क्याचे काकूळट कर. देवा पवित्रत्म्या दी सैबा तुझे कृपा आयच्या दिसा पत्कान हांवें पडन जावच्या तुजे उपादेश सांबाळो म्हजे कायदे पाळो म्हज्या पत्क्याचे काकूट कर म्हाका पत्क्याक बक्षे. सतमंता देवा सर परवेदरा बापाक सर्ग आनी प्रीत मिचार असणाराक जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्यावर गर्दी सांभवलो. अवकार मरयेत हांव जल्मलो. पोंस पिलाताका ताणें चड सोंसले ताका गुस्सा चडलो.
तो मेलो अंतकानिके पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवांत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्या बसला तेंतान जिव्यांचे मेल्यांचे मनसबे करून घेतलो सतमंता पवित्रात्म्या कातोले पविसले भक्तस एकतार पातकांचे मुक्साने कोडींचे जिवन पावन सुसनांचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमची पातकां बोगस पूर्ण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मुलगी देवाची मोकळ्या खातीर नातिक आता आनी आमच्या मरणाची वेळी नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मुलगी देवाची नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मुलगी देवाची खातीर आता आनी आमच्या मरणाची वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मुलगी देवाची खातीर नातिक आता आनी आमच्या मरणाची वेळी आमेन. महिमा बाप्पा कानी बुत्ता कानी पवित्रज्ञा संतोषाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मोरी एक बडवो खबर दिता हो मिस्तेर भेटोवन दिव्या पवित्र सभेच्या गरजा खातीर. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें बुडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मुरये कृपेन बरडे समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मुरये कृपेन बरडे समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मे आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. हे म्हज्या जेजू आमचे पातकां आमकां बक्षे एमकां
दुसरो मिस्तेर मरी एलिझाबेथची भेट करता. हो कन सर गरजेवंता खातीर भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवन तुजी कुशी सर्गात जशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे गुरपेन बरळे समी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशी जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे समी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशी जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे समी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशी जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे समी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशी जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे समी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशी जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे समी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशी जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे समी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशी जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे समी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशी जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे समी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशी जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरळे समी तुजी सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल ती कुशी जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पाणी पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेसू आमचे पातकां आमकां बक्षे एम कोणाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्या सरकण तुझे काकुळटीची अदेगस आसल्या सर्गाक वन पाय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमान जेजो जल्मता. हो कन आमच्या देशा खातीर भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे मे आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाच्या मे आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमकां बक्षी येम कोणाच्या उजांतले आमकां निवार समेस्तज्ञा सडकन तुझी काकुटीची अधिगस आसल्या सरगारवन पाय. चौथमिस्तेर मोरी बाळोक जेजो तेंपलान भेटयता हो कन गज्जेवंत आत्म्या खातीर भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रे भितर तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रे भितर तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रे भितर तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रे भितर तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रे भितर तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रे भितर तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रे भितर तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रे भितर तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रे भितर तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रे भितर तूं सदैव आनी देवी फॉल तुजी खुशीचे जेजू भाग्यवंते मरे
देवाच्या मे आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. येमोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कवडाच्या उजांतले आमकां निवार समेस्त ज्ञान सडकन तुजी काकुळतीची अदेगस आसल्यांक सर्गाक वन पाय. पांचवो मिस्तेर सुकलो भुरगो जेजो तेंपलान मेळटा. हो करून आमच्या कुटुंबा खातीर भेटोवया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमकां दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सगळ्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगता स्त्रेमत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मुरये देवाचे मे मा बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगता स्त्रेमत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मुरये देवाचे मे मा बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगता स्त्रेमत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मुरये देवाचे मे मा बापया खातीर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगता स्त्रेमत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मुरये देवाचे मे मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगता स्त्रेमत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मुरये देवाचे मे मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगता स्त्रेमत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मुरये देवाचे मे मा बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगता स्त्रेमत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मुरये देवाचे मे मा बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगता स्त्रेमत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मुरये देवाचे मे मा बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगता स्त्रेमत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मुरये देवाचे मे मा बापया खातीर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगता स्त्रेमत तूं सदैव आनी सदवें फावट तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मुरये देवाचे मे मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसा आदी तसा दान सुद्दां सर्वथा ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कडाच्या उजांतले आमकां निवार समेस्त ज्ञान सडकन तुजी काकुळतीची अदेगस आसल्या सर्गाक वन पाय. नमान रणी काकुळतीचे मये नमान आमच्या जिवा अमृतनी पुरुषा आमी तुका उलो मरतांव आमी परदेशी येवेचे बाळकां या दुखाच्या पुण्य आसांव आस्कार उस्कार सड आमी तुका आरुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकये ती तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचे सदवें फावट जेजू आमकां दाखय. ये दयाळे ये मोगाळे ये दुलबे आमकां रे मुरये.
भाग्यवते देवाच्या मये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्तांच्या बसवण्याक आम्ही पावसांच्या खातीर सुम्या का कोळतमचे कर. सुम्याका कोळतमची कर. क्रिस्ता का कोळतमचे कर. क्रिस्ताका कोळतमची कर. सुम्या का कोळतमचे कर. सुम्याका कोळतमची कर. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. सर्गींच्या देवा बापा का कोळतमची कर. देवा पुता सुमसरच्या तारोका का कोळतमची कर. देवा पवित्रज्ञा का कोळतमची कर. संतसिम त्रिंदादी एकाच देवा का कोळतमची कर. भाग्यवंते मोरये आम्हा बसव विनंती कर. भाग्यवंते देवाचे मये आम्हा बसव विनंती कर. भाग्यवंते अंकारेचे अंकारे आम्हा बसव विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा बसव विनंती कर. पवी सभेचे माये आम्हा बसव विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा बसव विनंती कर. बो नितळे माये आम्हा बसव विनंती कर. बो निष्कड माये आम्हा बसव विनंती कर. खत नतल्या माये आम्हा बसव विनंती कर. आपोट माये आम्हा बसव विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा बसव विनंती कर. विचित्र माये आम्हा बसव विनंती कर. सुबोधिनी माये आम्हा बसव विनंती कर. रचणाराचे माये आम्हा बसव विनंती कर. षडवंदराचे माये आम्हा बसव विनंती कर. बहुशनी अंकारी आम्हा बसव विनंती कर. मनापात्र अंकारी आम्हा बसव विनंती कर. परगटंग फावसले अंकारी आम्हा बसव विनंती कर. पदवेदार अंकारी आम्हा बसव विनंती कर. दयाळी अंकारी आम्हा बसव विनंती कर. विश्वासी अंकारी आम्हा बसव विनंती कर. नीतीच्या आरस्या आम्हा बसव विनंती कर. जनवयाच्या शियसना आम्हा बसव विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा बसव विनंती कर. आत्मिक पलंगाना आम्हा बसव विनंती कर. मान फावसल्या पलंगाना आम्हा बसव विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगाना आम्हा बसव विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा बसव विनंती कर. दाविदाच्या बुर्जा आम्हा बसव विनंती कर. दण्याच्या बुर्जा आम्हा बसव विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा बसव विनंती कर. सोल्ल्याच्या अर्का आम्हा बसव विनंती कर. सर्गींच्या दरवट्या आम्हा बसव विनंती कर. फंत्याफरच्या नकेत्रा आम्हा बसव विनंती कर. पेडेसांचे बलायके आम्हा बसव विनंती कर. पत्क्यांच्या आसऱ्या आम्हा बसव विनंती कर. दुकेसांचे बुजवणे आम्हा बसव विनंती कर. क्रिस्तवांच्या आधारा आम्हा बसव विनंती कर. बोडव्यांचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. पत्रियार्कांचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. प्रवादींचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. अपोस्तलांचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. मार्तिरांचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. कॉन्पेसोरचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. अंकारीचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. समेस भक्तांचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. सैंबाचे खतावीन गर्भ समवले राणये आम्हा बसव विनंती कर. सर्गी घेतले राणये आम्हा बसव विनंती कर. बो पवित्र रोजरचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. कुटुंबांचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. समाधानांचे राणये आम्हा बसव विनंती कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले दयाळुका येसुन्या. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले दयाळुका येसुन्या. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले कोळतमची कर. तुझे ससाये काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येता आमच्या गजान आमच्या मागण्याचो वेपार वो करी नाका पूण सुमेस विघ्नांतले आमकां सदांच निवार आनंद बरी आनी सदैवी अंकरी मुरे भाग्यवंती देवाच्या मये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसूंचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनांच्या बचावेचे इनाम आमकां जोडून दवरलां. भाग्यवंत अंकार मोरयेचे भोव पवित्र रोजरचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतून आटपिल्लेसो आमी पाटलाव करीसो आनी तांतून बसयलें आमी जोडशे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतां त्याच क्रिस्त आम सोम्या वरवीं आमेन. ये मुरये पाप जे पाप करत नातल्या जगत समाव मारिफात कर म्हजे कोड निचकड आनी म्हजो आत्मो भाग्यवन. नमान मुरये कृपेन बरडे समी तुझे संगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचे जेस. भाग्यवंते मरे देवाचे मये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये ये मोरये पाप करत नातलेल्या तुज्या गप समाव मारिफात कर म्हजे कोड निचकड आनी म्हजो आत्मो भाग्यवन. नमान मुरये कृपेन बरडे समी तुझे संगता
श्रेयामी तर तू सदैव आणि सदैव पाल तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरिये देवाच्या मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये ये मरिये पाप करतनातल्या मरिपात कर म्हजी कोड निस्कळ आणि म्हजो आत्मो भाग्यवन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. शासनासह विश्व दी तंका ये सम्या आणि निरंतर प्रकाश संचेर फंकवून दे समाधानान ती विषय घेऊन दे आमेन. सरल्या भोवरचे आत्मे देवाच्या काकोटे कसे समाधान ती विषय घेऊन दे आमेन. जो मनीस परमन देवाच्या आश्रयात रावता आणि सर पदवेदराचे सावळेन वस्ती करता तो सर्वेस पराक म्हणटा तू म्हजो आसरो आणि म्हजे कोटे तू म्हजो देव तुजे दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकार्याच्या पासांतलो आणि मरणांत पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो ताच्या पाकटे पोंदा तुका आसरो मेळटलो. डाल आणि कवच ताजे विश्वासी पावन रातच्या आकांताची दिसा वेळार उक्तेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखान भोंवतेले मारीचे पेडे दनपाराचे नाश करतेल्या कर्गाक तो भियोंच नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरण पडतील आणि तुज्या उजव्याक 10,000 तरी तुझे तशे कसलेच वाईट येवचे ना. खरेंच तो तुझ्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आणि नश्टांक कसली माजुरी पावस जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो परमनोद देवाक तुवें तुजे कोटे करून घेतलाय. कसलेच वायट तुजेर येवचे ना. मारेची पिडा तुज्या तंबासशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका रातच्याक आपल्या दुतांक तणे आज्ञा दिल्या. पात्रांक तुजो पाय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवांचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय. तारण शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतान हांव ताचे लागीं आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब बावक दिवन ताका दोशी करता. म्हजें तारण पळोवन ताका फोव करता. जो आमच्या वांजेलांतल्या वसाप जेजू करी दाखोळ. हांव करी दाखोळ आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवान बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे ते एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावता करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखोळ तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावणांतल्या फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देवाचे उतारे. देवाचे वडलकार नामान तुका सर्गाराने आमा परदेशांचे माये आसा
Pakirasnang tuzo adan Kailan digong tuja putan Angka salvar ragat vikram Angka nirman darya sugram Pautu sarpatyam Paumakam Pautu sarpatyam Paumakam Mogar putra save Angkar muri आशीर्वाद दिली आमकां भगवंत सुचे कुर्वे निवारम काम चदवा आमच्या स्मरणले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.